खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर कॅन्डिडेटाचो फायनान्शियल असेसमेंट केले बगर ताका तिकेट दिनात नॉर्मली. सो एक असेसमेंट करतात. सो थंय जर दिनेश गुंडूरावान हेकडे विचारलें तुगे फायनान्शियल पोजिशन कशी आसा, हितून कसली चूक आसा? हे नॅचरली न्ही. जो कॅन्डिडेट्स आता खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी विचारता की बाबा पयशे तूं इलेक्शनाक कशें खर्च करतलो, हो एक मुळावो प्रश्न न्ही. आनी तो जर मुळावो प्रश्न विचारलो मिकी बाशेको आनी सेकंडली ताका 4.5 वर्सां कित्याक लागली हे तो म्हणटा की 7,000 ताणें मेंबर केले, मेंबर करून ताका सगळें सांगलेलें पार्टीचे मेंबर केले, हे केले आनी लास्ट मोमेंटाक ताका हे केलें म्हणटा. तेगेले तिकेटीचो इशू आशिल्लो तो बेजिकली आमची तेन्नाची इन्चार्ज चिदंबरमची आनीक आमची जे तेन्नाचे एलओपी दिगंबर कामत थोडी रिजर्वेशन आशिल्ली कसले तरी इशूची आनी ते मिकी भाशेकूय खबर आशिल्ली डायरेक्ट तिकेटीचे इशू कितें जाल्लो. ते जे हे म्हटलां पळय सिरियस एलिगेशन दिसता की एक पार्टी प्रेसिडेंटाचेर अशें करप आनी तो पार्टी काबार करपाक येयला म्हणटा. कोण तो मिकीन म्हटलं पार्टी काबार करपाक येयला. कोण येयलो तो? तुमकां आतां तेणे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केल्या न्ही. हांव त्या पार्टीक काबार करपाक येयला जाल्यार मिकीन खूश जावपाक जाय आशिल्ली. तेगे पार्टी वयर सरतली, आमची पार्टी काबार जाली. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला कितें एक्झॅक्टली? तेगे एक पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणटा दुसरी पार्टी काबार करपाक येयल्या. आतां त्या पॉलिटिकल पार्टीचें काम आसपाक कितें? आमची पार्टी जर काबार जाली ताका बेनिफीट मेळटा न्ही. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला चॅक करा. ओके.